नमस्कार. मिगल नाम विद्या नायक म्हणून गुरुवानकेरे नागरिक सेवा ट्रस्ट म्हळ्यार एक स्वयंसेवा संस्थेंत हांव उपाध्यक्ष जावन काम करता आसा. तशेंच एनवायरमेंट फोरमाचे वायस प्रेसिडेंट जावन एनवायरमेंट संबंधी काम करता आसा. जीववैविध्य दाखलाती आनी हे नागबन संरक्षण असल काम केल्ल्या निमती आमगेले कर्नाटक सरकारान आमगे संस्थेक परिसर प्रशस्ती आणि जीववैविध्य प्रशस्ती दिवन सन्मान केलेलो आसा. तशेंच केंद्र सरकाराचे वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्सपर्ट पॅनलाचे मेंबर जावन काम केलेले आसा. जून 5 तारीख विश्व परिसर दिनाचರಣೆ. ह्या संदर्भारे तुमकां पूरा जनक आमगेले शुभेच्छे. आमगेले एक संस्कृती कशी आसा म्हळ्यार लोका समस्ता सुखिनो भवंतु म्हणून परिसर आणि आमगेले जिवनावटू एक अविनाभाव संबंध आसा. ते कशें म्हळ्यार आवसुले एक गर्भाचे वारे देंट म्हणटा पळय त्या रिती संबंध. परिसर नाश जाल्यार आमगेले कोक्याक तत्वार येता. परिसर हसिरे उसिरू म्हणटाचे तशी परिसर शुद्ध जावन सुद्धा आमगेले ही भूमी म्हळ्यार कशें आसा म्हळ्यार आमगेले आशे पुरयसू तितले सामर्थ्य ह्या भूमीक आसा जाल्यार आमगेले दुराशे न्ही. ही प्रकृती म्हळ्यार आमगेले आनमाल तुकून येयले आमकां एक आस्ती न्ही. आमगेले चेडूवाल्या तुकून घेतिल्ले आमी लिजा घेतिल्ली आस्ती म्हणून सांगू येता. तशें हांव ते यथा प्रकार दवरून ते समृद्धी करून आमी तांकां सोडून दिवका शिवाय वायट करचें न्ही. आज आमगेले बुद्धिमत्ता तांत्रिक हाजे विशयार आमी भारी मुखार शिरलेली. आमकां एक मनाक गर्व येयला. अभिवृद्धी नांवारी आमी परिसरा वयरी आमगेले प्रभुत्व चलायताची म्हणून जाल्यार प्रकृतीक कोपयल्यार प्रळय जेवच्याक वेळ ना म्हणलेले सत्य आमकां हे 2-3 वर्सां कळटा आसा. प्राकृतीक विकोप हवामान वैपरित्या निमती समुद्र वयर येता, समुद्रा उद्दा वयर येता आसा. गंगा न्हंयेंत मेघस्फोट जावन एक येयले उवारू दुर्बळ सानू बोडू खंयचेय पळयनाशी सर्व गेले. आमकां आमी चेडू बाळा खातीर दुड्ड करून दवरचे आस्ती बदीक म्हूण पुराय करच्याक कश्ट पावताची जाल्यार परिसर चांग असल्या मात्र चेडू बाळांक जीवन तांकां आत्ता परिसरा नाशा निमती हे कसं जाला म्हळ्यार प्रति एकल्यांक भारी भंय आस्थमा कॅन्सर असल कायलेक भारी चडता आसा. आमी घोळून दवरलेले दुडवान त्याचे तसले कायलेक उपयोग सुका की हें आलोचन करका. आतां आमी कोरोना संकश्टार आसतना आमकां कळटा दुड्ड मुख्य न्हय म्हळ्यार विशय अर्थ जाता आसा. आमगेले पुराणांत सांगलां भारी एक चंद उतर आसा. कसं म्हळ्यार सदा सतीर्थ भवति सदा दानं प्रयच्छति सदा यज्ञं सयजते यो रोपयति पादपम. तात्पर्य आमगेले जिवमानांतू आमी एक रूख ओवन तें पोशण केल्यार आमकां सदय पुण्यस्नान गंगा न्हंयेंत केलेले पुण्यस्नानाचे प्राप्ती, सदय दान केलेले पुण्य, सदय यज्ञ केलेले पुण्य मेळटा. आमगे जिवितांत खंयची प्रिती झाड भोवका आमी म्हळ्यार तेमी सांगलां अश्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिंचिणीकौ कपित्तबिल्वा मलकीत्रयं पंचाम्ररूपी नरकं न पशेत. म्हळ्यार आम्ही एक अश्वत, एक कोडबेव, एक वाडे रुकू, 10 चिंचे रुकू, 3 मणके बेला बिलुपत्रे आणि आवळो, 5 आंब्या झाड उरका. ह्या रिती वयल्यार आमकां नरका दर्शन जायना म्हणून कसं चंद उतर.
आमगे म्हालगडे ह्या उतरा प्रकार चलून येयलींची आमी पळयताची मार्गा बरी पुरा व्हडोड अश्वता रोकू हाजो वाड्या रोकू कैबेवा रोकू चिंचे रोकू पुराय आसा पशु पक्षी तांकां आहार मेळटा आमकां एक वाटेर येताल्याक एक हयमा म्हूण बसच्याक एक थंड एक तंपू नेल दिता असले रूख आजी अभिवृद्धी मार्ग रुंद करचे म्हूण पुराय काडला बदलाक आजी अरण्य इलाकेतांनी कसं वयताची म्हळ्यार अकेशिया मायंजियम वाऱ्या रोकू असल रूख वयल्यार ते पक्षी गूड बांदूकय वाटना खावच्याक फलयना आजी डुक्कर अशें पुरो वाघ अशें पुरो हस्ती मोरू सर्व आमगेले कृषी तोटाक येवन सर्वनाश करता आसा तशी लोका समजता सुखिनो भवंतू म्हणलेल्या आमगेली संस्कृती आजी खंय वता आसा तशें हांव आमी वांटून खावचे बुद्धी आनीपुणी बेळसून घेवका आमगेले आमकां ओवच्या झाड ओवच्या जाग नासल्यार एक कृषिका तांकां सहाय करून तांकां एक घनतेचें जीवन करच्याक आमी प्रोत्साहन करचें आयचे भारी अगत्य पुरा जनाक परिसर दिनाचरणाचे शुभेच्छा सांगता धन्यवाद.